नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो विशय असो आसा जाचेर म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान विचार करपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्यांनी पयर एक बरें स्टेटमेंट केलें की गोंयकारच जेन्ना बिझनेस काडून भायल्यांच्या हातांत दिता तेन्ना गोंयकार खंय उरतलो काय म्हणून. तर फाटभूंय वेगळी आशिल्ली तरी विधान म्हत्वाचें. ताजे पयलीं जेन्ना जमनी विकपाचो प्रश्न आयलो तेन्ना परत हो प्रश्न उपस्थित जाल्लो की गोंयकारच जमनी विकतात आनी मागीर भायली येवन हांगा जमनी घेता म्हूण करंदाय मारता म्हूण. आमचें कितें जालां नक्की? आमचो गोंयचे विशीं मोग कमी जाला, आमचो स्वता विशीं मोग वाडला काय आमी स्वार्थी जाल्यात? ह्या विशयाचेर आमी आज डिबेट करतात. 4 मानेस्त म्हजे बरोबर. पयले आसात गोंयांतले नामनेचे राजकीय विश्लेशक आनी आदवोगाद सिद्धार्थबाब सामंत. दुसरे आसात म्हजे बरोबर भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी, स्पोक्सपर्सन आनी आदवोगाद, पण जे फक्त आज राजकारणी म्हणून ह्या पॅनलाचेर ना, ताच्या भायरूय तांची भुमिका आसा, ते एडवोकेट यतीश नायक. तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी, तांचे म्हणयारे, पण परत ते फक्त राजकारणी म्हूण ह्या पॅनलाचेर नात. तांचो सामाजीक चळवळी भितर शिक्षणाच्या मळाचेर केल्लो वावर, ह्या सगळ्या गजालींच्यो बारीकसाणी आनी तांची ऑब्जर्वेशन्स आमकां गरजेची. ते प्रशांत बाब नाईक. आनी एक चवथी आसात जांकां अख्खें गोंय वळखता, गोंयांतल्यो नामनेच्यो एक्टिविस्ट आनी स्वता प्रोफेशनल टिचर, त्यो सबिनाबाई मार्टिन. सबिनाबाई, वेलकम. प्रशांत बाब, सुरवात तुजे कडच्यान करता एकाच कारणा खातीर, कारण काल तुमी विद्यापिठांत वचून घेराव घालो आनी तुमचो मुद्दो आशिल्लो ह्या घेरावाचो की गोंयकाराक युनिवर्सिटी भितर नोकरी मेळना आनी भायल्यांक नोकरी मेळची म्हणून तुगेली त्या प्रमाणे नेम तुगेले मॅनिपुलेट करून एडी दिवप जाता म्हणून. आतां हें इतल्याचेर पावलां. आमचो विशय जरी नेमको हो नासलो तरी संबंदीत आसा. कितें चुकलां आमचें? एक म्हळ्यार कालचो जो विशय आशिल्लो तो स्पेसिफिकली एक गोंयकाराक डावलपाचें कारस्थान जे गोवा युनिवर्सिटी भितर चल्लां. आनीक इनफॅक्ट म्हाका दिसता गोवा युनिवर्सिटी केरला युनिवर्सिटी जावपाक लागल्या. तूं पळय, आमच्या एक्झिक्युटीव कावन्सिलराचेर जे 5 नॉमिनी गव्हर्नरान नॉमिनेट करपाचे, तातूंतले 4 जाण भायले. म्हळ्यार गोंया भितर टॅलंट ना. प्रत्येक डिपार्टमेंट पळय तूं की ह्या सगळी डिपार्टमेंटा भितर 1 वर्स जाली ही प्रोसेस टिचर घेवपाची चालू आसा. 3दा एडवर्टिजमेंट कितें चल्ला युनिवर्सिटी भितर. फॉर टू एडवर्टायज 1 पोस्ट वी हॅव टू कम थ्राइस. घेतल्या न्ही आमकां गोंयकाराक ग्रांटेड. ना ना, म्हळ्यार कांय आवाज ना न्ही कोणालो. तेच म्हणटा, सांग तुका, आमकां पडून गेला काय म्हणटा. 15 वर्सां पयलीं आमची गोवा हितराखंड मंच चळवळ चलताली. हय. कोणाक गट्स जायनाशिल्ले एकट्याक की भायलो कोणाक घेवपाक. कोण खंयच्याच डिपार्टमेंटाक गट्स जायनाशिल्ले की तूं डोमिसायल 15 वर्साचे आनी कोंकणी कंपल्सरी हे काडपाक. लेबर कमिशनरान एकदां काडिल्लें. आमी ती एडवर्टायजमेंट फाटीं घेवपाक लायला. वी सॉ टू इट दॅट की द मनी स्पेंट ऑन एडवर्टिजमेंट वेर दॅट क्लॉज वॉज नॉट देर वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द सॅलरी ऑफ दॅट लेबर कमिशनर. पूण आज खंयचीच चळवळ ना. ताका लागून 62 वर्साचेर सुद्दां आमकां झगडची पडटा. दीस इज द प्रॉब्लेम. ह्या बरी तुमी सुरवात केली. सिद्धार्थ बाब, बिफोर आय गो टू सबिना बाय. सिद्धार्थ बाब, कितें जालां आमकां? तुमी आतां आदवोगाद, तुमी कायद्याच्या दृश्टींतल्यानूय पळयतात. कोर्टा भितर सद्याक आमची इतली केसी चालू आसात की दर दिसाक आमकां अशी बातमी मेळटात की ह्या हाजेर हियरींग, त्या हाजेर हियरींग, आनी सगळी संबंदीत कित्या कडेन तर गोंयकार आनी गोंयकाराच्या अस्तित्वा कडेन. कितें जालां सिद्धार्थ बाब आमकां? Probably we have some sort of a lethargy has come in. We have probably taken certain things for granted, and the right causes for which we really require to come together and fight. This is not anything to do with politics or the government or ruling or opposition, but at least central causes which determine our future, and it concerns everybody, irrespective of race, religion. आमचे गोयचे अस्मितायेचे जे प्रश्न आसात पळय, ताचे कडेन थोडीशी लिथार्जी आमचे गोंयकारांचे आयले. हातून कसलोच दुबाव ना. नाव इज एवरीथिंग लॉस्ट? नो, आय डोंट थिंक सो. देर इज स्टील अ टायम, बट सर्टनली दिस इज अ अलार्म that we need to come together at least for the causes which needs to be fought for the purpose of
protecting ना, the पण essence of सिद्धार्थ Goa. प्रश्न हो असा की कॉजिसा खातीर आमी एकठांय कशी येतले इफ वी अवरसेल्स हॅव बिकम अ प्रॉब्लेम. See, even when you समजा तुमच्या भितर सुद्धा कितें वायट गुण आसा एज इंडिविज्युअल लेवल ऑल्सो, इट्स नेवर लेट फॉर यू टू वेक अप न्ही, नेवर लेट फॉर यू टू इम्प्रूव अपॉन वॉट एवर बॅड. वॉट इज गॉन, स्पिल्ड वॉटर, स्पिल्ड मिल्क इज गॉन, बट वॉट इज देर एटलीस्ट वी कॅन प्रोटेक्ट अँड देन फ्रॉम देर अपॉन यू इम्प्रूव. We can't let this dream of Goikar पण die न्ही. ओके. So therefore we have to come together. Of course there has been mistakes made, previous government, this government, politicians, corruption, all those things we can talk about, but at least the the spirit for the Goa, that needs to be protected, that needs to be fought upon. Now this can be reflecting towards so many things. आता appointment आणि तांणी म्हटले गोयकर, that is just one issue. Correct. That's not alone. आमचे जाग्याचे इशू आसा, आमचे जॉबांचे इशू आसा, आमचे भायले लोक हांगा येवन एक साधारण म्हणजे मायग्रेशनाचो जो प्रॉब्लम आसता पळय, चड लोक आयले, सो दे टेक द शेअर ऑफ, अँड एट वॉट कॉस्ट अँड कॉन्सिक्वन्सीस. नाव लिगल इश्यूज आसूंक शकता हाच्या भितून, सोशल इश्यूज आसूंक शकता, इकॉनॉमिक इश्यूज आसूंक शकता, जे डेव्हलपमेंट अनफिटेड डेव्हलपमेंट जे चल्ल्या ते सस्टेन करपाक आमच्या कडेन तितली कॅपॅसिटी आसा काय ना. ऑल दो सी when at least when I talk about protecting Goa, it's not only about environment, it's about economics, it's about social this, it's about our values, it's about culture. Correct. It's about traditions, it's about too many infiltration of nobody is against outsiders coming here and settling. That just go abroad and settle. We also work abroad, but we don't go and mend their ways and try to impose themselves upon. ओके. That's where the problem. आमी मुद्दम या सबिना, तुम्ही इतली वर्सां चळवळी भितर आसात, तुमकां दिसता गोंयकार बदलला? तुम्ही जेन्ना सुरवातीक चळवळी करताले ते तेन्नाच्यान, आनी प्रशांत बाबाक हांव हाजेर विचारतलो मुद्दम, बदलला सबिना बाय? हो गोंयकार तुमकां बदललेलो दिसता काय गोंयकाराच्या मनाक गोंयच्या विशीं तीच तळमळ आसा? ना, गोंयकारांमध्ये तीच तळमळ आसा, पूण आमचे जे गव्हर्नन्स आसा ताजो इशू आसा की जेन्ना प्लॅनिंग जाता ते आमचे जे गोंय सांबाळपाक जाय हे मनान दवरून प्लॅनिंग जायना. आतां टुरिजमाच्या बाबतींत पळया, टुरिजमा बाबतींत टुरिजम जेन्ना आमी टुरिस्टांक येवपाक जाय म्हणटात तेन्ना रेशो आसपाक जाय 1:4, लेस दॅन दॅट. आणि फॉर बॅलन्स टुरिजम 1:1 आसपाक जाय. खंयचे तुमी रिपोर्ट वाचल्यार तुमी पळय की तेज्या रेशो तर वाडलो जाल्यार कॉन्फ्लिक्ट जाता. ओके. आणि हांव आतां स्टॅटिस्टीक पळयताले की 70 लाख टुरिस्ट गोंयान येयले. आमी 15 लाख आमचें पॉप्युलेशन आहा. ऑब्वियसली जेन्ना इतलो इन्फ्लक्स येता तो प्रपोर्शन हॅज गॉन आउट. सो आमी जेन्ना टुरिजम पॉलिसीज करता तेन्ना हो आमी लक्षांत दवरपाक जाय. सो प्लॅनिंगान प्रॉब्लम आसा. आनी जेन्ना इतले टुरिस्ट लोक येता तेन्ना तितली हॉटेल, तेन्ना तितले आतां रियल एस्टेट वाडला. सो देर इज लायक प्रपोर्शनल, म्हणजे जे डिमांड जे आमचे जाला ते, सो वी आर क्रिएटिंग. It's a chain reaction. It's a chain reaction. So look at casinos. Now, casinos येयले. Just see casinos. Who owns the casinos to me poya? So much money. They are not from Goa. Goans have not started the casinos. कोण येता ते कझिनोन तुम्ही पळया. सो देर इज अ ह्यूज इन्फ्लक्स आनी द लेबर फोर्स ऑल्सो हे कझिनोन आसा ते इतले जाला की पणजे आतां एवरी बिल्डींग देर आर लायक डझन्स ऑफ वर्कर्स इन एवरी बिल्डींग. सो द होल कॅरेक्टर, सोशल फॅब्रिक, इकॉनॉमिक्स, एवरीथिंग इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ दिस unplanned bad planning which is happening. या व्हेरी एक मुद्दम या सगळे म्हाका दिसता जे मुद्दे आयल्यात तातूंत वचपाची गरज आसा. यतीश बाब, तुमच्या मतान कितें, गोंयकार चुकता काय वेवस्था चुकता? I want to start on a note of espousing some hope, because hope is life. Otherwise you are dead. If you are not having hope in you, you are dead. While saying that, we cannot be blinded to reality. आणि म्हाका दिसता की गोंयकारांक गोंय खूब आवडटा. Goa is not just a geographical mass. It is not just a geographical territory with defined and distinct boundaries. It is an emotion. It is Kokani. It is language. It is culture. It is asmitai. It is a sum total of many factors and many traits and characteristics. आणि अशें आसतना प्रत्येक गोंयकारान
म्हाका खंय तरी दिसता आपल्या कोसियन्सान हात घालून चिंतपाचो वेळ आयला. सी कशें आसा न्ही प्रमोद, कायदे with time, law evolves with circumstances, with situation, wisdom of the house, wisdom of the house brings about new laws and all that is there. आणि कायदे जातले, कायदे आनीकूय जायत रावतले, all that is there. But गोंयकार म्हणून we have to think. आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पयर जे उलयला इज एक्झॅक्टली दॅट. पळय तुका सांगता हांव, आय विल गिव यू एन एग्जाम्पल. फॅमा कायदो आसा. फॅमा कायद्याच्या अंतर्गत जो कोण हांगा भायल्यान येता आउट ऑफ द कंट्री, ताका 180 days कंटिन्युअस स्टे ना जाल्यार तो प्रॉपर्टी घेवंक शकना आनी कितें खूब रिस्ट्रिक्शन आसा. पूण तरी यू कम अक्रॉस केसीस ऑफ वायलेशन. म्हणजे कायदो आहा तरी आमचेच लोक खंय तरी तांकां वाव दिता, भितर घेता, भायर घेता. ऑल दॅट इज हॅपनिंग. मेनी केसीस आर देर. सो हांव तुका कितें म्हणटा, लॉज वील इवॉल्व, मोर लॉज वील कम, मोर लॉज आर निडेड, ऑल दॅट वील हॅपन. बट गोंयकार म्हणून जी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा पळय, ती आमी मोर कॉन्शियन्शियसली डिस्चार्ज करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कित्याक की गोंयकार म्हणून आमी एक व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचेर आसा की हें राज्य कशें आसचें, ही आयडेंटिटी सदां काळ उरची, कॅरेक्टर ऑफ गोवा सदां काळ उरचो. आतां जर गोंयकारूच जर आपली आयडेंटिटी विधर करूंक लागले जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातलो. सो म्हाका दिसता की जरी कायदे आनी हें तें सगळें एक गोश्ट आसली, गोंयकार म्हणून आमी आमची जापसालदारकी बऱ्या भशेन हें करपाक जाय. प्रशांत भाऊ, हांव त्याच मुद्द्याचेर तुमचे म्हऱ्या येता. एक नंबर 1 प्रश्न जो हांवें सबिनाबाईक विचारिल्लो, तुमी इतली वर्सां चळवळींनी आहात, गोंयकार बदललो असो दिसता काय कितें? पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न, आज हे प्रश्न जे आमचे मुखार येवपाक लागल्यात आनी हांव फाटले कितलेच दीस म्हणटा की फुडलो सेन्सस जेन्ना जातलो तेन्ना आमकां कसलो धक्को बसपाचो आसा गोंयकाराक की त्या धक्क्यांतल्यान आमी कितले सावरतले तें म्हाका खबर ना म्हणून. हे कित्याक लागून जाला? मायग्रेशना लागून, डेमोग्राफीक चेंजीस आमकां एक्चुअली आतां दिसपाक लागल्या म्हणून, काय आमी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी एबंडन केला म्हणून? एक गजाल तातूंत आसाच की आमी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी एबंडन केला, हातूंत भितर मात सुद्दां दुबाव ना. श्रमाचें काम करपाक गोंयकार आतां तयार ना. पयलीं आमकां गवंडी मेळटाले, सुतार मेळटा, सगळे तरेचें काम करपाक गोंयकार मेळटालो. आज लोकांनी शेत सोडून दिला, कित्याक जोत घालपाक कोण ना. ट्रॅक्टर जर मेळ्ळो तो चलोवपी गोंयकार ना, अशी परिस्थिती जाला. श्रमाच्या कामाक तुका गोंयकार मेळना. हो सगळो जो फोर्स आहा तो भायल्यान येता आनी ताका आमी कारणीभूत. आमी गोंयकार ह्या गजाली खातीर कारणीभूत. पूण तरी आसतना म्हाका दिसता की खंय तरी हेका एक बांद आसपाक जाय. आतां कोमुलदादीचें एक ऑर्गनायजेशन आसा, ऑल कोमुलदादीचें. अरे तुमी कोमुनिदाद पळया न्ही त्यो. तुमच्यो इतल्यो कोमुलदादी भितर अंडर हँड डील करून इतल्या आउटसायडरांक तुम्ही रावपाक दिता थंय पयले आनी मागीर म्हणटात की आमी कितें करपाचें काय म्हण. तुमचे एटर्नी, तुमचे बाकीचे ऑफिस बेरर्स कोमुलदादीचे, आय नो hundreds and thousands of cases wherein they have given this land to outsiders just on platter by taking some peanuts underhand deal करून तांणी दिल्ले आसात. सो म्हाका दिसता हेका खंय तरी ब्रेक पडपाक जाय. तिसरो एक मुद्दो बघितलो, वी हॅव बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे कन्सेप्ट आसा. म्हळ्यार जर तुका जर ह्या बिचाचेर कितली शेक येवपाक शकता तर हांगा कितली अकोमोडेशन जावपाक शकता. आय फील दॅट नाव देर इज अ रिक्वायरमेंट गोवा कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणटा एक आमकां करची पडटलें आतां. सी यू कॅनॉट हॅव सगळे अशे गोंयकार हांगा येतले, भायले लोक हांगा येतलो, हांगा स्थायीक जातलो, हांगा वोटर जातलो, हांगा रेशन कार्ड घेतलो, हें जावपाक शकना. इट इज अ वॉर्निंग बेल फॉर गोवा. आमी आसामाच्या धर्तीचेर वचपाक लागला आतां. अवर्स इज गोइंग टू बी आसाम. आसू आनी गणसंग्राम परिशदेची जी चळवळ आशिल्ली पळय, बिकॉज द बेंगोली पॉप्युलेशन इन्क्रीज्ड इन आसाम, डेमोग्राफीक इम्बॅलन्स सामको. आतां आमच्यो ऑलरेडी 4-5 कॉन्स्टिट्युएन्सी दे आर द डिसायडिंग फॅक्टर. यू गेट अ पिल्ले एज अ सरपंच फॉर सो मेनी टर्म्स. सो हें आतां तो सरपंच फुडले खेपे आमदार चुचो, ही हॅड कॉन्टेस्टेड. नेक्स्ट टायम देर वील बी समबडी लायक दीस. सो हें म्हाका दिसता की जर स्टॉप जालना जर जायत, you take Ponda, you take Madgaon, you take 3 constituencies from Murmugaon, you take Mhapsa. ह्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर the percentage of outsiders, settlers, voters has gone up to 30-35%. So in another decider percentage something. Another 15 years, Goikars are minority in those constituencies. Mark my words that we are in 24. By 2040, Goikar will be minority in all these constituencies which I have named.
यस विनय सांगात. या म्हाका दिसता की हांगा अगेन हांव इकॉनॉमिक पॉलिसी कडेन येता की गोंयांत तर आमी नोकऱ्यो केल्यो विथ अ प्रॉपर वेज, हे न्ही की आमी आतां आजून पासून 7,000 10,000ची नोकरी करता आनी आमी म्हणटा की गोंयकारांनी गोंयांत रावपाचें, तांकां ते पगारान तांकां एक घर बांदपाक जायना, तांकां फॅमिली पोसपाक जायना, स्वताक पोसूंक जायना आनी फॅमिलीक खंय पोसतलो. सो लोक दुसरे कडेन वयता नोकरी पळय. तूं म्हणटा की आतां आमकां श्रम करपाक मेळना, पण म्हणजे शेतांनी अगेन शेताची पॉलिसी तर आसली एग्रीकल्चर प्रमोट करपाक. एक तेंपार अशें आसलें की गोंय रायस एक्सपोर्ट करताली, पूण आतां कित्याक बिल्डींग तर ते पॅडी फील्ड कन्वर्ट केले आनी सेटलमेंट केला, ताका चड व्हॅल्यू आसा आनी हांगा विथ गव्हर्मेंट कनायवन्स हे कन्वर्जन जाता आनी नो डिवेलपमेंट झोन आसा, कायदे आसा, पूण ते कायद्याची इम्प्लिमेंटेशन जायना. आनी म्हणून जेन्ना हे कन्वर्जन जाता लोकांक दिसता हांवें म्हाजें शेत पाड दवरलें, फाल्यां हांव तें कन्वर्ट करतलें आनी यू नो तेजी बिल्डींग बांदतली. आनी हो जो मेसेज जो वयता हाका लागून खुबशे चेंजीस जाता. सो आमी तर म्हणलें की आतां आनी पयलीं कोणें तरी म्हणलें की आमी गोंयांत आमी लँड दुसऱ्यांक दिता, ते येता घेता, पूण जेन्ना आमी लँड यूज तर सांबाळून दवरलो, नो डिवेलपमेंट झोन उरलो, शेतांनी तर आमी कन्स्ट्रक्शन करपाक यू नो प्रोहिबीट केले, मागीर आमची रानां आमचे जे दोंगर आसा हे तर आमी सांबाळले आनी स्ट्रिक्ट केले. तुम्ही म्हणटा ऑटोमॅटिकली ह्यो गजाली डिक्रीज जातली. आनी कित्याक लोक आतां इन्वेस्ट कित्याक करता, ते इन्वेस्ट करता कित्याक तांकां कन्वर्शन करपाक मेळटा आनी मागीर तांकां रियल एस्टेट बिझनेस वाडटा. मागीर आनी ते रियल एस्टेट हे ते लग्जरी कितें म्हणटा ते आतां फ्लॅट्स येता विथ स्विमींग पूल्स, यू नो इट कॉस्ट इन क्रोर्स. गोंयच्या लोकांनी ते क्रोर्स दिवपाक शकना, तांकां घरूच बांदपाक भायल्यानच येवन लोक घेतले. सो तेंचे ते इन्वेस्टमेंट जाता. सो हाका लागून हे जे लॉपसायडेड डेव्हलपमेंट जाता हाका लागून खुबशे इन्फ्लक्स येता. तुम्ही पळयलें आतां सगळे क्रिकेटर, फिल्म स्टार आनी गोंयांत येता न्हू. सो गोंयकारा खातीर कितें सांबाळून दवरला. पण म्हाका सिद्धार्थ बाब हांव ह्याच प्रश्नाचेर तुमचे म्हणटा, हो डेमोग्राफीक इम्बॅलन्स काय पॉलिसी इम्बॅलन्स? Demographic imbalance is because of not framing of proper policies. Demographic imbalance, we are on the verge. We can't say that it has already happened, but I see in near future that happening. Now, unless we mend our ways, we together as a community put up a case for sustainable development, wherein Goan and their interest is protected, such things will always happen. See, in an open fight, जशें तुमी आतां रिजर्वेशन कित्याक करतात की that particular section of the people are not able to contest in the open market. That's why some sort of तशें Goans in an open market he will not be able to sustain in front of North Indians, especially Delhi or for even Hyderabad lobby आता येवपाक लागल्या ती. So therefore गोंयांच्या खातीर कितें ना कितें तरी एटलिस्ट गव्हर्मेंट जॉब्स म्हणा, गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट्स म्हणा, शॅक्स पॉलिसी म्हणा, हातून जर गोवानाक जर तांचो प्रॉपर शेअर जर मेळना जाल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आनी आतांच पळय एज यू से स्वता गोंयकाराक एंटरप्रायजींग जावचो पडटलो, बिझनेसान लक्ष घेवचो पडटलो, शिकचें पडटलें, मेहनत करची पडटली. ते जर जो पर्यंत तुम्ही आता जर फक्त एक शेक मागून घेतले गोंयकार म्हणून आनी मागीर तो जर परत भाड्याक दितले जाल्यार दॅट वील कॉज अ लॉस टू द गव्हर्मेंट, बिकॉज अदरवायज गव्हर्मेंट कुड हॅव ऑक्शनड इट इन ओपन मार्केट. वाय शुड यू टेक इट फॉर अ पर्टिक्युलर प्रायस अँड देन 4x प्रायस यू शुड गिव इट टू द गव्हर्मेंट. दॅट इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर. सो आमी जेन्ना म्हणटात पळय की शेअर ऑफ अ गोवन दीस, तातूंत शेअर असोच मेळना न्ही, मागून मेळना न्ही, तुका स्वता ताच्या खातीर मेहनत करची पडटली. यू वील हॅव टू मेक युअर सेल्फ वर्दी. जेव्हा देवा जाल्यारच टिकतले म्हणटा तुम्ही. करेक्ट. ओनली इन दॅट केस वी विल बी एबल टू मेक अस युअरसेल्फ वर्दी. यतीश म्हाका ताजेरूच भाई डेमोग्राफीक इम्बॅलन्सा लागून ही चर्चा आज वाडल्या आनी ही चर्चा प्रत्येक कडेन जावपाक लागल्या. काय पॉलिसी इम्बॅलन्स इज फॅसिलिटेटिंग डेमोग्राफीक इम्बॅलन्स? पळय हांव तुका अशें उत्तर दीन. जेन्ना आमी म्हणटा की प्रत्येक गोंयकार म्हणून आमी चिंतपाची गरज आसा पळय,
त्याच तरेन आमची जी विलेज इन्स्टिट्यूशनां आसा, आमची जी लोकल इन्स्टिट्यूशनां आसा, आनी प्रशांत बाबान कोमुनिदादींचो मुद्दो काडलो पळय. कोमुनिदादी गांवकारी जी आसा ही एज ओल्ड इन्स्टिट्यूशन. तें सांबाळपाचे जापसालदारकी गांवकारांची कमिटींची आसता, ती बऱ्या भशेन करपाक जाय. हांव आनी चड उलयना ताचेर, पूण हांव फक्त एकूच सांगूंक सोदतां की वी आर कस्टोडियन्स ऑफ दीस लँड अँड वी हॅव टू प्रोटेक्ट इट फॉर द फ्युचर जनरेशन्स. ह्या धोरणांतल्यान वी हॅव टू एक्ट. दुसरी म्हाका दिसता गोश्ट म्हणल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट, गोंयकार विकता जागे म्हणून भायले येता न्ही. मोस्ट इम्पॉर्टंट पळय आमी आतां पळय वी हॅव टू ऑल्सो टेक द ब्लेम ऑन आवर सेल्फ्स. कशें आसा न्ही, हांव तुका कितें म्हणटा, हेर राज्यां आसा देशांत ते तुका अशे जागे आपल्या भायल्या हाका विकना. म्हणजे जागो विकता जाल्यार त्याच राज्यांतले कोण तरी घेता बी अशें. पूण गोंयकार गांवांनी गोंयकारांची प्रॉपर्टी आहा ती भायले लोक घेवंक कित्याक लागले, हो व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट आसा. तेंच म्हणटा आसतना हांव आनी एक सांगूंक शकता, बिझनेस जे एंटरप्रायजीस आसा हांगा, शॉपां आसत, दुकानां आसत, ते सुद्दां गोंयकार भाड्याक दिता म्हणूनच ते घेता न्ही भाड्याक. अंडरस्टँड जावया. आमी स्वता चलयली जाल्यार ते कित्याक येता आशिल्ले? एक्झॅक्टली. आतां दोतोर सामंतान उलयला पळय की वी आर एंटरप्रायझींग पीपल. गोंयकार आर एंटरप्रायझींग पीपल. आणि पण गोंयकार त्या एंटरप्रायझींग स्पिरीट आमी गोंयची भायर वतकीर दाखयतात, गोंया दाखयनात. म्हणून आमी गोंयकारांनी एंटरप्रायझींग स्पिरीट रिकिंडल करून हांगा ज्या पद्दतीन आमी आमचे आयडेंटिटी दवरपाक काम करपाची गरज आसा त्या तरेन करपाक जाय. एकूच सांगता तुका हांव की मार्केट्स आसा पळय आमची बाजारपेठ, आज बाजारपेठ गोंयकारांच्योच आशिल्ल्यो न्ही पयलीं. आतां म्हापशां सारकी बाजारपेठ घे, कितली पोन्नी बाजारपेठ. पूण बाजारपेठीन भायले लोक कित्याक आयले आमी पळय ब्लेम करता पळय, तेन्ना आमी स्वताचेरूय मातशी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. आनी एक सांगता, एग्रीकल्चरल मार्केट यार्ड्स आसता, हांव तुका स्पेसिफिकली सांगता, एग्रीकल्चर मार्केट म्हापशां आसा, हांगा आसा, थंय सुद्दां गोंयकारांनी दिली म्हणून आयले न्ही. सो हांव तुका कितें म्हणटा, गोंयकार म्हणलें म्हणून हांव आयलो, तूं आयलो, दोतोर प्रशांत बाब आयलो, सगळे सबिना बायल सगळीं आयलीं. आनी हातून वी हॅव टू गो अबाव द बोर्ड. एकूच मिनिट, वी शुड नॉट बी व्हेरी सेक्टेरियन. हांगा एज गोंयकार्स वी हॅव टू थिंक. या ओके सबिना बाय, येस यू वॉन्टेड टू मेक अ वर्ड, देन आय विल गो टू प्रशांत. या कितें हांव म्हाज्या एक्सपिरियन्सांतल्यान सांगता, ग्रासरूट लेवलांतल्यान सांगता की गोवन्स वॉन्ट टू डू इट, बट तांकां ती जी एनकरेजमेंट सपोर्ट मेळपाक जाय तो मेळना. ती आतां ते फुलां विकतात त्यो बायलो. आमचे कडेन कितले फावटी येयले की आमकां परमिशन दिना थिंगा फुलां विकपाक. भायले कोणाक हाडटा आनी थंय फुलां दिता, कित्याक ते लोक चड ब्रायब दिता. कित्याक करप्शन इज अ व्हेरी बिग इशू इन गोवा. तुका तर खंयचे ऑफिसांतल्यान कितें परमिशन घेवपाक जाय जाल्यार तुका पयशे दिल्या शिवाय मेळना. हांव तुका खात्रीन सांगता, कित्याक आमी बी एक्सपिरियन्स केला आनी जे लोक आमचे कडेन येता प्रॉब्लेम घेवन, कित्याक आमी बायलांक हेल्प करता की तेंचे पांयाचेर उबे रावपाक. ओके, सो ते मार्केटांतली जे येता, कोण रस्त्यार बसता ती सामके सादारण, कोण टेलरिंगाचे एक ल्हानसो मशीन घालपाक सोदता ती मीन तांकां पण इतले डिफिकल्टी आसता की ती करपाक रेडी आसा. सिस्टम डजंट एम्पावर देम. एंड आमचे जे लोक आसा ते काम करपाक रेडी आसा. ओके, वेदर इट इज फूड, आतां ते टिफिन सर्वीस करपाक, मीन्स आय एम सेइंग जे ल्हान ल्हान वेवसाय आसा ती खूब प्रयत्न करतात. सो जेन्ना तांकां ती स्पेस मेळना तेन्ना ती स्पेस दुसरो व्हरता. ओके, मीन्स तो एक इट इज अ क्वेश्चन ऑफ करप्शन. लेट अस डील विथ करप्शन फर्स्ट. आमकां तर एक सर्टिफिकेट तर मेळपाक जाय जाल्यार कितलो टायम लागता ते हांवें स्वता बिफोर आय गो टू प्रशांत बाब, भायल्यान येता तांकां करप्शन लागना. दे पे नो, दे पे द मनी. आनी दुसरी गोष्ट कितें आसा की नोटीस केल्या की समज तूं भायल्यान येयलें न्हू, ते लोकां मदें डिस्कस करिना हांवें इतले पयशे दिल्या तितले पळय. लोकल गोंयकार वाऱ्यार घालता म्हणटा तुमी. वाऱ्यार घालता. ओके, सो गोंयकार नाकाच, भायलोच परवडलो. प्रशांत बाब, म्हाका ह्या दोन्ही मुद्द्यांचे मुद्दम सांगात. एक मुद्दो जो ताणें काडलो की आमची गोंयकारांनी करपा सारकी नोकरी तयार जावपा जाय म्हण, आनी सद्या गोंयकारांनी करपा सारकी नोकरी ना म्हण हो मुद्दो आयलो. दुसरे वटेन यतीश बाब म्हणटा सगळी एग्रीकल्चरल मार्केट यार्ड धरून, बाजारपेठी धरून, भुसारीची दुकानां सुद्दां आज तुगेले आमकां गोंयकार मेळनात.
हे कितें हें दोन्ही मुद्द्या भितर कितें एक कडेन येवप शक्य आहा? आमी पसरे पयलीं आमी चलयनाशिल्ले. ईच अँड एवरी पसरो इन गोवा वॉज गोंयकार चलयतालो. आतां ताणी कित्याक सोडून दिलो आनी भाड्या दिलो? यू गो कित्याक दिलो मुद्दम सांगा. माश्यां सान पेडण्या पर्यंत चल. ही लेथार्जी गोंयकारां मदीं एक लेथार्जी आसा पळय. आय एम ग्रॅज्युएट, वाय आय एंटर फ्लावर बिझनेस? आय न्यू दॅट की फुलांच्या धंद्या भितर भांगर आहा म्हण म्हाका कळ्ळें. टुडे आय एम्प्लॉय अराउंड 18 पीपल. माझ्या धंद्या भितर 365 डेज हांव घास मारून रावला धंद्याक म्हण हांवें तो इतल्या लेवलाचेर काडला वयर धंदो. हो कोणीय गोंयकार करपाक शकता. आमी घेतले आय स्टार्टेड ऑन अ स्मॉल गाडो किओस्काचेर स्टार्ट केलो हांवें. टुडे आय हॅव अ इंडिपेंडंट शॉप, ताका लागून एडजस्टंट फ्लॅट. आय हॅव केप्ट माय एम्प्लॉईज इन द फ्लॅट. हे कित्याक करपाक शकले आमी? तूं एक घास मारून रावपाक जाय कित्या तरी. आतां आमगेलें कितें आहा? आय हॅव सीन बीग हाऊजीस ज्यांचे पारंपारीक धंदेकार आशिल्ले मडगांवां भितर हांवें पळयलां. थर्ड जनरेशन इज नॉट कमिंग इन टू दीस. ते आनी कितें तरी करपाक वता. जमीन विकली, पयशे आयले, मजा मारली. दुसरी एक गजाल म्हाका दिसता, यू कॅनॉट आस्क काणकोणच्या लोकांक तुगे शेत दवर, तुगेले फॉरेस्ट दवर, ते गोंय बरें दिसपा जाय आनी तुका कांय कॉम्पेन्सेशन मेळपाना. जेन्ना मडगांवां तूं 10 मजली इमारत बांदता, त्या इमारत बांदपी बिल्डराक सांगपा जाय तुवें 5 एकर जमीन काणकोणाची ग्रीन दवरपा खातीर ताका कॉम्पेन्सेशन दिवपा जाय. ही हॅज टू गिव. गव्हर्मेंटान पॉलिसी करपा जाय. वेन यू गिव दीस इतली व्हडले फ्लोर बांदपा दिता पळय, देन दे हॅव टू कॉन्ट्रिब्यूट टू कीप गोवा ग्रीन. काणकोणच्याच लोकांनी फॉरेस्ट दवरपाचें, सांगेच्या लोकांनी फॉरेस्ट दवरपाचें, केपेच्या लोकांनी फॉरेस्ट दवरपाचें आनी शेतां जमीन दवरपाची. टू कीप द गोवा ग्रीन दे हॅव टू बी कॉम्पेन्सेटेड आनी तें कॉम्पेन्सेशन सरकारान. तुम्ही म्हणटात एनवायरमेंट प्रोटेक्शनाक सुद्धा इकॉनॉमिक एंगल येवपाक जाय म्हणून. एब्सोल्युटली. But sustainable development means you have to look after your economics, you have to look after your environment, and you have to look after the social sector also. So it's all three. So हे planning जावपाक जाय. आता एक पॅनलिस्टान म्हणला की आमी गांवचे जे आमचे पंचायती लेवलाचेर आमी करपाक जाय. पण सद्या मेन इश्यू टुडे कितें आहा की जो पावर जो आसा पंचायतीक तो दिवना. नाव 73rd आणि 74th अमेंडमेंट जे आसा तितून पंचायत लेवल, म्युनिसिपल लेवल, कॉर्पोरेशन लेवल प्लॅनिंग, स्पेशल प्लॅनिंग म्हणजे लँड यूज प्लॅनिंग हा ते तेणी करपाक जाय. पूण पंचायती राज ऍक्टान तो शब्द जो कॉन्स्टिट्युशनान स्पेशल आहा तो स्पेशल काडला आनी स्पेशल घातला. आणि जेन्ना तो स्पेशल घातला, जे ऍक्च्युअली प्लॅनिंग करपाचो जो पावर आसा, कितें तुका डेटा मॅपिंग करूं जाय, कितें जमीन आसा तेजी कितें यूज करूं शकता, लोकांचे स्किल्स कितें आसा, दीस होल प्लॅनिंग एक्सरसाइज हॅज टू बी डन देर. बट दॅट इज नॉट हॅपनिंग. कित्याक आमचे जे इलेक्टेड MLAs आहा अँड मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डोंट वॉन्ट दॅट पॉवर टू गो टू द पंचायत, टू गो टू द लोकल बॉडीज. MLAs. या यतीश या. तुका सांगू सोदता, आमी मरे कितें करता न्ही, आमी डायग्नोज एक्झॅक्ट करपाक जाय हें कित्याक जालां तें. कित्याक जालां सांग. म्हणून तुका सांगता हांव तुका ग्राउंडाची हाजे वयल्यान सांगता वॉट आय हॅव अंडरस्टूड. हांव तुका सांगता की स्कील बेस्ड आसा पळय, स्कील बेस्ड वोकेशनल कोर्सीस हें तें सगळें आसा आमचें. आमचे भुरगे शिकता. आमचे आतां वोकेशनल प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, मेकॅनिकल सगळें शिकता. हांव कितें म्हणटा, एंटरप्रायझिंग पण मागीर मेळना कित्याक सोदता तेन्ना. काय एंटरप्रायझिंग स्पिरीट गोंयकारां मदीं आसा. तें एंटरप्रायझिंग स्पिरीट रिकिंडल करून आमी जो स्पेस जो तयार जाता सोसायटीन तो भरपाची गरज आसा. अंडरस्टँड. हांव तुका एक एग्जांपल दिता. वेजिटेबल कल्टिवेशन आसा पळय, ताजें वेजिटेबल कल्टिवेशनान आतां खूब स्किम्स आयल्या, खूब आयल्या स्किम्स ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. खूब स्किम्स आयल्या फार्मर्सांक हेल्प करपाक, सबसिडी हें तें. कशें आसा थंय आतां बारीक पळयलें जाल्यार उत्पादन वेजिटेबल गोंयचें वाडलां. करेक्ट. सो गोंयचे लोक फार्मिंगानूय येता, वावूय सरकार दिता. पूण अंडरस्टँड, आमच्या गोंयकारां मदीं आमकां एक स्पिरीट रिकिंडल करपाची गरज आसा. तुका हांव सांगता आनी एक गोश्ट की एग्रीकल्चराच्या संदर्भांत घे. एग्रीकल्चराच्या संदर्भांत पॅडी आनी कितें आतां लेबर इंटेन्सीव आशिल्ल्यान लेबर मातसो म्हारग जाला, दुबाव ना, आनी मॅकनायज्ड गोश्टी आयल्या भितर. पूण इतलें आसून सुद्दां न्ही खंय तरी आमी ते आमी फाटीं सरतात. सोडपाक जायना. आमी फाटीं सरतात. पळय तुका सांगता, एकूच मिनिट मॅडम एकूच मिनिट कितें आसा ना मरे, आमी ते जनरलायज करून अशें कित्याक जायना म्हणटा तुमी. कित्याक जायना न्ही. आतां हांव तुका सांगता, एक काणकोणा तुजो एक मनीस आमचो स्ट्रॉबेरी करता, ताका इतलें प्रॉफीट जालें. एक कोण जेरीबेरा करता, कोण ऑर्किड्स करता,
सो अशे एंटरप्रिन्युअर गोंयान आसा ज्यांनी मॉड्यूल आपलो तयार केला. आमची एंटरप्रायझींग लोक आसा. पूण हांव फक्त सांगूंक कितें सोदतां की आमी एंटरप्रायझींग लोक अशे मॉड्यूल तयार केल्ल्या लोकां कडल्यान आमी स्फूर्ती घेवन आमी आनी करपाची गरज आसा. बरें, आमी स्वता ह्यो गोष्टी करूंक शकता. ओके, ऑन दॅट पण सिद्धार्थ बाब म्हाका मुद्दम सांग, आमी एक बऱ्या विशयाचेर आयले आनी ताजेर आमी मुद्दम उलोवपा ती म्हळ्यार कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ गोवा. प्रशांत बाबान बरो मुद्दो काडलो. गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें? तुमी अनफिटड डेव्हलपमेंटाचो इशू काडलो सिद्धार्थ बाब. फायनली कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयची कितें आनी ही गोंयकाराक समजल्या काय कितें, काय आमकां ती अजून कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणटा तो मुद्दोच आमच्या तकल्या भितर ना? आमचो प्रॉब्लम कितें जाता न्ही, आय विल बिगीन विथ एन एग्जाम्पल. एक नांव आतां फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिशियन, लेट अस नॉट नेम हिम, तो बरो एग्जाम्पल दितालो. एक चौकाचेर जर कोणी एक बटाट वडे विकपाक स्टार्ट केले न्ही, 4-5 लोक थंय आता 300 लोक दिसतात थंयसर, रोखडोच येता आनी दुसरो बटाट वडो स्टार्ट करता आनी मागीर त्या 4 चौकाच्या सायडीन फक्त बटाट वड्याचे शॉप जाता आनी एकट्याकूय गिरायक जायना मागीर. दीस इज हाव अवर मेंटेलिटी इज. आमकां गोंयकारांक न्ही एक कितल्यान तरी व्हॅल्यू दिसलो काय नाही, सगळ्यात तेच आतां सगळ्यांक पळय टुरिजम रिलेटेड आनी टुरिस्ट हे इतल्याच हातून ते तेंच्यांनी कितें ना कितें तरी करप. तातूंत वचून कोणाक खंयचे तरी शॅक मेळटा काय ते पळोवप, नाजाल्यार खंयचे बारीकशे रेस्टॉरंट घालप, मागीर ताच्या कुशीक 4 रेस्टॉरंटां जाली. इन्स्टेड ऑफ थिंकींग आउट ऑफ बॉक्स, आतां हांणी ते स्वयंपूर्ण गोवा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बाकीचे जे SME स्मॉल अँड मिडियम हातून कितें तरी हे घेवन किंवा तशे फार्मिंगाचे स्कीम सांगले, एनिमल हजबंड्रीचे इतले स्किम्स आसात, ते सगळे तातूंत कितें न करता जस्ट आमच्या गोंयान टुरिस्टांक कितें तरी दिसता थंय तातूंत कितें तरी व्हॅल्यू दिसता म्हणून कसले तरी एक बुकींग ऑफीस काडप किंवा आनी कितें करप आनी तातूंत वचप आनी त्या धंद्याचे एक मदीं एका टायमाचेर सगळे लोक टेलिफोन बूथ घालताले. अल्टिमेटली यू सी वॉट हॅपन्स टू दॅट बिझनेस. सो इन्स्टेड ऑफ लुकींग एट सम स्मॉल सेक्टर, डायवर्सिफाईंग आणि तातूंत सरकारचो ताका हेल्प, जसो स्वयंपूर्ण गोवा ही जर तर तुम्ही स्कीम पळयत न्ही, चीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान स्वता आणि ते सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्पेशली विमेन्स ग्रुप आसा पळय, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ताका ज्या पद्दतीन प्रोत्साहन दिला तसे डिफरंट सेक्टरान जर गव्हर्मेंटान स्वता इंट्रस्ट घेवन, सरकारी ऑफिसरान, कन्सर्न मिनिस्टरान जर स्वता इंट्रस्ट घेवन जर त्यो स्किमी प्रॉपर लॉन्च करप, ताचे प्रॉपर एज्युकेशन, टेक्निकल नॉलेज आणि सपोर्ट हो जर केलो जाल्यार आय एम telling you, Goan youth has in it them to give a प्रशांत बाब, sustainable development. गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें आनी तू यू वॉन्टेड टू रिस्पॉन्ड सो रिस्पॉन्ड ना पयली रिस्पॉन्ड करता. हय, आम्ही आता सेल्फ हेल्प ग्रुप बी म्हणले पळय, सरकारच आपल्याली अशी पॉलिसी हाडटा आनी ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे कंबरडेच मोडटा. आता पहिले सगळे जे मिड डे मील आसताले पळय ते सेल्फ हेल्प ग्रुप दिताले. कोणा व्हडलीशी आता ते कित्याक येदी व्हडली लेवलाचेर चलता म्हणटे वर्सांतल्यान 1-2 ना खंय तरी कित तरी जातलेंच. आता काढल्यान ते बत्रा दिले. सो तुवें हजारांनी बायलांक बेकार उडयलो. जी कितें आपल्याली रोजी रोटी करताली तांकां एक धपक्याक एक बत्रा म्हणटे ऑर्गनायझेशन खंयचे तरी ते काडले दिले आनी हजारांनी बायलां बेकार उडयलो. तांगे कितें चुकता तांकां बरोबर कर, तांकां शिक्षा कर, तांचे फाटल्यान मनीस दवर, पूण तूं तांकां टोटली धंद्यांतल्यान भायर मार नाका, तांगे जॉबांतल्यान तांकां भायर उडय नाका. डोंट गेट दीस सॉर्ट ऑफ अ बिग कॉर्पोरेट्स इन दीस. तो कॉर्पोरेट बरो सारको, तो हेंकां सगळ्या एक धपक्या उडयतलो. आता तुम्ही सोऱ्या दुकानां हाजेर गोंया भितर नाही म्हणलें तरी लिकर इज अ बिग बिझनेस. तूं एअरपोर्टाचेर काडटा आनी भायल्यान दिता. धीस पॉलिसी सरकाराची चुकता. एज रिगार्डिंग द कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हाका दिसता एक विचार जावपा जाय. आमी ह्या देशाचे घटक म्हणटकीर कांय कायदे आमकां सेंटराचे लागू जातात, बट देन अगेन आमी अशें म्हणपा नजो की आमी आओ जाओ घर तुमार आनी एक दीस आमच्याच घरा आमी परकी जातले. सो देर हॅज टू बी लायक नॉर्थ ईस्ट हॅव इवॉल्वड, सम अदर स्टेट्स हॅव इवॉल्वड, सम लॉज हॅव टू कम बाय वीच outsiders cannot buy a particular land. हे करपा जायना, तें करपा जायना, तें करपा जायना अशें कायदे ते यतीशाचे आनी हाजी दोतोर सामंताची जबाबदारी हे कशें करेन करपा ते, बिकॉज आय एम नॉट अ लॉयर. तांणी सजेस्ट करपा जाय तांच्या गव्हर्मेंटाक की बाबा हे अशे तरेन करपा जाता. अदरवायज ही मारुतीची शेपटी चलत रावतली आनी मार्क माय वर्ड्स प्रमोद, बाय 2040 एटलिस्ट 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर गोंयकार विल बी इन मायनॉरिटी आनी ती आतांच स्टेपी घेवपा जाय. So Vinay, how to decide the carrying capacity of Goa? See, when the regional plan was being done, okay, when the draft regional plan was being done, every department was asked to submit your like for employment, how much employment you'll be generate, what is your land requirement, what you're going to do. See, this is all part of planning. So when all this data came to the task force, it was found that
the land requirement that they had proposed was like 4 times the size of Goa, 4 I think 8, it was so much, it was not available. So that is where the planning comes, no, ki we have this much of land and we can have this many people, you know, you have to have your data, lot of Yeah, it's not an studies. infinite resource. No, yeah. Yeah. So and each department, say for if you are having tourism, you are having your education, you have health, you have your fisheries, every department, manufacturing unit. So it has to be planned properly. Okay, that's why planning is the most important. You are saying a part that proper planning will has give to you a be done. carrying capacity Yeah, for Goa. and all the studies, that's what I said, no, when you have the village level, they will see how much population there is, what is the need, you know, of you will see the skills, your education thing, what are your natural resources, what is your infrastructure, there's all these studies needs to be done, then only you can plan well, no. So if you don't have, now you plan for say 1,000 tourists in your area and you don't have the land, it's going to end up in chaos. Chaos, yeah. And look at San Tome area, what is happening. Yeah. We have casinos, people are just going there, and where we said there is no end to development, it. There is no end to there's it. no end Yeah, to it. there's no end to There are it. countries who have literally now banned tourism. Tourism Correct. इतली जाले की तांकां सुचपा जायना जालें. पुरो म्हणचे पडलें. पुरो म्हणून हय. तांणी बंद केले ते सारखे टुरिझम. Yeah. आता आनी हेजे मुखार टुरिझम नाका म्हण. Planning Yetish is Bab- very important. ना यदि इंटरजेक्ट आय एम कमिंग टू यू ओनली. कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयची कशी थारावप? आतां ते म्हणटात, प्रशांत बाब म्हणटात, तुमी आदोगाद तुमी ठरोवपाचें की बाबा हाजो कायदेशीर फ्रेमवर्क कितें आसपाक म्हणून शकता. tourism- सबिना बाय म्हणटा की प्लॅनिंग प्रोसेसांतल्यान हें ठरपाक जाय. तुमकां कितें दिसता? म्हणून टुरिझम बी जे गोष्टी आसा पळय त्यो बऱ्यो सायंटिफीक पद्दतीन करपाचें सरकारान घेतलां, नो डावट. टुरिझम पॉलिसी हें तें करपाचें घेतलां, नो डावट अबाउट इट. तें सायंटिफिकली करून ताची टुरिझम पॉलिसी हें तें करून मागीरूच कळटलें तें. ताका बरो डेटा जनरेशन आनी बरी स्टडी लागतली आनी तें सगळें करपान सरकार खूब सिरियस आसा, हातून दुबाव ना. पूण हांव दोनूच गोश्टी सांगता, कित्याक न्ही, म्हाका आय वॉन्ट टू टेल यू फ्रॉम वॉट लिटल एक्सपिरियन्स आय हॅव गॅदर्ड. पळय आमचे गोंयचे भुरगे आहा पळय न्ही, खुबशे भुरगे एंटरप्रिन्युअर फॅमिलींतल्यान येता. तांचे दुकानां आसा, माण आसा, वेजिटेबल शॉपां आसा, तांचे शेतकार शेती फॅमिली आसा, अशें खूब आसा. पूण न्ही शिकता, वोकेशनल ट्रेनींग घेता, ग्रॅज्युएशन जाता आनी लास्टाक कितें करता, गव्हर्मेंट जॉब सोदता. पळय गव्हर्मेंट जॉब सगळ्यांकूच मेळटलो अशें नासता. गव्हर्मेंट जॉब सोदूं नाका अशें हांव म्हणिना. मुगेल ताज्या मुखार ना, प्रश्न ऐका. आहे, गव्हर्नमेंट जॉब कित्याक सोदतात? हय. ते कित्याक सोदता हें तुकाय खबर आहा, म्हाकाय खबर आहा, सगळ्यांक खबर आहा. पूण हांव तुका सांगूंक सोदतां की गव्हर्मेंट जॉबूच मेळटलो सगळ्यांक हय. अशें म्हणून नासता. आनी गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळो, तुका एग्जाम क्लियर जाली, हें जालें, दॅट इज डिफरंट. पूण गव्हर्मेंट जॉबूच मेळटलो आनी दॅट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट. म्हाका दिसता की गोंयकार भुरगो जो शिकता ताणें अशें चिंतपाक जाय की खंय तरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खंय तरी आपूण सर्वीस इंडस्ट्रीन जॉयन जातलो, खंय तरी आपूण सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी फुडें व्हरून एंटरप्रिन्युअर जातलो. Yeah. आमच्या गोंयांत न्ही खूब एग्जाम्पल आसा जे आमचे गोंयच्याच लोकांनी एक बारीक एंटरप्रायज स्वता सुरू करून, हांव तुका फॅमिलीचें म्हणिना, स्वता सुरू करून खूब उंच पावले, इंटरनॅशनल गेल्या. बरोबर. हांव तुका एक एग्जाम्पल दिता जें म्हाका दिसता एक मॉडेल एग्जाम्पल जावंक शकता प्रत्येक गोंयकाराक, तूं आनी हांव धरून, एंड दॅट इज किनेको. पळय किनेको वॉज स्टार्टेड ऑन अ व्हेरी मॉडेस्ट नोट न्ही, आज इंटरनॅशनल जाल्या सारकें. प्रॉडक्ट्स भायर वता, डिफेन्साक वता. सिमिलरली तूं बाकीचे इंडोको रेमेडीज घे, अशे बरे बरे ब्रँड गोंयांत तयार जाल्या. कित्याक जे सुरू केले पळय तो एंटरप्रिन्युअर आशिल्लो. म्हणून हांव म्हणूंक सोदतां की एंटरप्रिन्युअरशीप गोंयकारां भितर आसा आनी ही आमी रेकॉग्नायज करून प्रत्येक जाणान वाव दिवंक जाय. सी आमी ट्रेडिशनल जे आमचे शेतां, भाटां, कुळागरां सुद्दां आसा पळय, तें सुद्दां आमी यंगर जनरेशन करूंक सोदिना. आमी कितें करूंक सोदता, मातशें आमी शिकले, हें जालें, पूण वी वॉन्ट टू अबॅन्डन दीस थिंग्स. हांव म्हणटा कितें, तुमी जॉब करता, हें करता, करा. आय एम नॉट ऑन दॅट. Don't abandon your roots. Don't abandon your roots. Yeah. Heritage institutions, heritage activities. या हांव सुबिना तुमचे कडच्यान स्टार्ट करता द फायनल थिंग. वॉट इज वन एडवायस टुडे यू वॉन्ट टू गिव एवरी गोवन? बिकॉज आज सगळ्या कडेन ही चर्चा चालू आसा, प्रत्येकाच्या मनात एक धाकधूक आसा की आमच्याच राज्या भितर आमचें अस्तित्व कांय वर्सां भितर सामकें कंप्लीट ना नपयत जातलें काय कितें काय म्हण. तुमचो आज गोंयकाराक एडवायस कितें?
या टू बी पार्ट ऑफ द प्लॅनिंग प्रोसेस हांव यतिशाक हांव एक तेणें सांगलें की आमचें टुरिजम बरे तरेन प्लॅनिंग जाता. हांव तुमकां पणजेची ओडीपीची सांगता. आतां आज लास्ट डेट 18th वॉज द लास्ट डे टू कमेंट. आमी पळयलें की थी मॅपिंग केला फ्लड एरियाज. ओके, दिस इज द लेटेस्ट रिपोर्ट. आनी थी सरकार कितें प्लॅन करता? रोपवे. Now, ropeway is supposed to be part of your tourism generation. So, there is a complete mismatch between what is planned for the people, for generation of jobs, for it's not underground reality. Yeah, environment, it's not even environment friendly. And look at the congestion Panjim is facing already because of casinos. That whole Sharda Mandir to this road is so congested. Where are you going to accommodate people? Where is the More carrying people, capacity? where are you going to accommodate Yes. more people? So there is no planning, and then you are doing not doing your work properly, and then you're putting the responsibility on the people. Now what people are working within the framework provided by the government, no? So you're saying you do yourself. I told you the example of how people are trying to do, but they are not successful. Now Kineko example they gave, they have support from the government. They have got, so whoever has got support has grown. Okay, so those who have not got support have not grown. Yeah. So this is what This you is have to what you are address. saying very Yeah. प्रशांत बाब, तुमचो आज गोंयकाराक एडवायस कितें? कारण प्रत्येक गोंयकार चर्चा करता पण तो सोल्युशना मरे पावना. दोन गजाल्यो. एक म्हळ्यार गोंयकार म्हणटा हातूंत भितर सरकारूय बी चलयता ते सगळे गोंयकार अशें हांव समजता. हय, सरकारी So, सरकारी सरकारान अधिकारी कांय सरकारी policy- कर्मचारी आयले. सरकारान कांय पॉलिसी अश्यो करपाक जाय जातूंत भितर हो इन्फ्लक्स कमी करपाक शकतले. अदरवायज वी आर डूम्ड सारखे. दुसरी गजाल म्हणटी जो यतीश बाबान मांडलो पळय, गोंयच्या भुरग्यांनी एक वेगळ्यो तरेचो विचार करपा जाय. सरकारी नोकरी ते 10,000 रुपया जॉब, 7,000 रुपया सरकार दिता टिचरांक. पयर अनावन्स केला ते पोस्ट सरकारान लज सुद्दां ना की एक टिचर म्हणटा रिस्पेक्टेबल हाका 7,000 रुपये दिता ते. सो म्हाका दिसता की हाजीच सगळ्या फाटल्यान लागचे पेक्षा जर भायलो लोक येवन जर हांगा इतलो धंदो करपाक तो शकता, एकाची 4 दुकानां करता. जाल्यार तूं कित्याक करना? तूं तुगेलो गाडो आसा तो भाड्याक दिता आनी 10,000 रुपयांक काम करता. त्या गाड्याचेर तो म्हयन्याक 1 लाख जोडटा आनी 3 वर्सां भितर 2 शॉपां घेता. सो आमी आमची एंटरप्रेन्युअल स्किल्स ज्यो आहा पळय त्यो वाडोवपा जाय. आपलो धंदो सोडपानो जो परंपरागत जो धंदो आशिल्लो पळय तो म्हळ्यार हांव म्हणटा कितें, म्हाल आसा तो तसोच पयलींचो म्हाल रावं नाका. तूं बरी सलून घाल. आज पळय मरे बार्बेरी 90% भायल्या कडेन आसात. 90% बार्बेरी भायल्या कडेन गेल्यो. ऑलमोस्ट 80% पसरी भायल्या कडेन गेले. आता हे जो वेळ पर्यंत आमी गोंयकार भुरगो कंट्रोल करून आपल्याल्या हातांत दवरना जाल्यार आमी कांयच खंयच मुखार पावपाचे ना. आमच्या हातांतल्यान जर अर्थकारण गेलें जाल्यार फाल्यां राजकारणय वतलें. आनी मागीर फक्त आमी उलोवपाचें, फक्त उलोवपाचें. म्हणपाचें, भायले येवपा नज म्हूण आपूण कांय करप. एब्सोल्युटली. सिद्धार्थ बाब, गोंयकाराक एडवायस कितें? कारण हांव परत म्हणटा सगळ्यांच्या तकलेन हो विशय आसा. आमी एक एकदां कळटय पण वळत नाही म्हणटा पळय, तीय परिस्थिती जाल्या आनी मागीर कितें करचें तेंय कळना. प्रत्येक सेक्शनान म्हणजे पॉलिटिशनाक एक एडवायस हे सगळ्यांक खूब कितें कितें म्हणपाक येता, पण एका वाक्यान सांगपाचें म्हणजे गोंयकारां जागो जा. ह्या एका वाक्या भितर तुमी म्हणटा जर जागे जालना जाल्यार कोण तरी येवन आमची साटली पोटली कवळटलो. येस, तुमकां न्हिदचें पडटलें. आज जर जागो ना जाल्यार मागीर उठपाक आनी मेळचें मूळ उठपाक आनी मेळचें ना. जागो जा. यतीश बाब, तुमचो एडवायस कितें? हय, एडवायस दिवपाचें वय म्हजें ना, सजेशन दिवंक शकता. हांव तुमकां एक सांगूं शकता की प्रत्येक मनशान चिंतपाची गरज आसा की हें गोंय आमचें आनी गोंय जर उरलें आमी उरतले. गोंय उरना जाल्यार आमी उरचे ना. आनी गोंय उरतलें म्हणटा तें हांव कितें की आयडेंटिटी, कल्चर, फक्त जॉग्राफी न्ही, ट्रेट्स, कॅरेक्टरिस्टिक्स आनी हें करपाक प्रत्येक गोंयकाराची जापसालदारकी आसा. आनी हांव तुमकां आनी एक सांगता, कायद्यांचें उलयलें म्हणून मॅडम, पळय कायदे आसा पळय, कायदे सदांच टायम आनी सिच्युएशना बरोबर येत रावता. आतां ते पॅडी जागो विकूंक जायना, कन्वर्ट करूंक जायना, तो कायदो आयलो. सी, लॉज वील कम. लॉज ओवर द टायम हॅव कम. सुरू जाल्ले लिबरेशना टायमार, आज म्हणसर आमी हांगा पावले, आनीकूय येतले. पूण दॅट इज अ प्रोसेस ऑफ गव्हर्नन्स. पूण हांव कितें सांगता न्ही प्रमोद, प्रत्येक गोंयकारान चिंतपाची गरज आसा. लेट अस थिंक वॉट वी कॅन डू फॉर द कंट्री, वॉट वी कॅन डू फॉर द स्टेट. हे चिंतपाची गरज. हांव यतीश बाब इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळच ताका सोंपला. पण एक इम्पॉर्टंट गजाल आसा की प्रशांत बाबान बरें सांगलें की आमी गोंयकार, सरकार चलयता तेय गोंयकार, विरोधकय गोंयकार, सरकारी कर्मचारी गोंयकार आनी सगळीं गोंयकार. तरी आसतना जेन्ना आमकां हो कलेक्टिवली प्रश्न पडटा की आमचें अस्तित्व आज धोक्यांत आसा काय कितें म्हण,
जाल्यार आमचें अस्तित्व कोण धोक्यांत घालपाक शकता, जाल्यार कोण भायल्यान आयिल्लो धोक्यांत घालपाक शकना, आमीच घालपाक शकतात. हांगच्यान म्हाका दिसता सुरवात जावची पडटली. सिद्धार्थ बाब, यतीश बाब, प्रशांत बाब, सबिना बाय, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.